म्हाका भायर सरोप बंद करूंक पडटलें. माय सिस्टर विल बी कमिंग. Okay, Okay, go sister, ahead. start. बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मोगळा बापा, तुका आमी आर्गां दिता. तुज्या पुता खातीर जेजूक तुवें आमकां दिलोय देखून. आनी तुज्या पुतान आमकां सगळें नवें जिवीत फावो केलाय म्हूण तुका आर्गां दिता. संवसारांत येवन बापाची ओळख ताणें आमकां दिली आनी आमचो एकवट बांदून हाडलोय. देखून बापा तुका आमी आर्गां दिता हे तुज्या एकवटा खातीर, कित्याक आमी जायतीं चुकलोलीं आसल्या आदामाच्या पातका वरवीं. पूण जेन्ना आमकां एक करी देव भिरांत वो देवाची बापाची ओळख आमकां फावो जाली, तेन्ना आमचें सगळें जिवीत बापा तुवें बदलून हाडलें. तुजे खोशेक लागून, तुज्या मोगाक लागून, कित्याक हे तुज्या पुतान जें मिसांव तुवें दिल्लें तें ताणें फारीक करून सगळें दाखयलें ह्या संवसारांत आसतनाच. आनी आमकां ह्या संवसारांत जियेताना आमकां ती ओळख फावो जाली ह्या तुज्या पुता वरवीं. देखून आमी तुका दिन वाचता दुनिया. ओय बापा, हे वेळार तूं तर उलयतलोय, हे तुज्या पुताच्या तोंडांतल्यान आमी सगळीं मिसोड जातलीं ह्या तुज्या उतरांत. हे उतर उलयतलोय तेची खोल समजिकाय आनी समजणी आमच्या आत्म्यांत घाल. आमच्या आत्म्यांत घाल बापा, कित्याक आमची भूक आनी तान ह्या तुज्या उतराची, तुज्या मोगाची वाडोवंक आमच्या आत्म्यांत मनाची नवसरणी करून आनी जिवितान आमी नवीं जावंक दिसाच्या दिसा. आनी ह्या निमाण्या शेवटान आमीचो ओदीक हो वेळ आमी दुसऱ्यांकूय दिवं. हें उतर आमकांच पयलें बदलून हाडून आनी आमची नवसरणी जावन हे वेळार बापा आमकांच आमी सगळ्यांक तुज्या हातांनी समर्पण कोत्ता. हे मागणें कोत्ता हांव जेजू क्रिस्ताची नांवीं. आमेन. 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 Amen. Amen. Praise God. Arkan Jesus. Praise Jesus. Praise Praise God. Jesus, brother. Jesu karga. Jesus Karka. Okay. Konangi testimony, huh? Praise God. Thank you, Jesus. Praise God. Praise Jesus. Praise Jesus. Hello? Praise God. कितें शेअर करपाक जाता? पवित्र आत्मा कितें उलयता? पवित्र आत्म्यान कितें केलां? हय? Praise God. Hello? आहा कोण? सगळीं ओगी रावल्या. ओगी रावले ब्रदर. कोणाची टेस्टिमनी नाय. Praise God. कोण टेस्टिमनी दिना. कांयच घडोंक ना आमच्या जिवितान. दादा गेल ते पावटी तुवें शिकोवन दिलोली ती आयच्या दिसा आमी अशी आयकली. जायती समजणी आनी जाणवाय म्हाका फावो जाली त्या उतरांतल्यान गेले ते पावटी. उगडापें जावन तुजें उतर उजवाड घालता आनी साद्या काळजाच्या मनशाक समजणी मेळटा. जायती समजणी म्हाका मेळ्ळी ह्या तुज्या उतरांतल्यान. हांव आयकोतालें तें आयज. जायती पावटी अशी 2-3 पावटी हांवें ती आयकली. कित्याक खरेंच तें उतर जाणवायेचें म्हूण आमकां कळोन येता. कित्याक खोल पवित्र आत्मा ते दीस तुज्या तोंडांतल्यान उलयलोलो हे उतरांतल्यान. हांव जेजूक आर्गां दितां. Praise God. जेसू karga. हांव एक सांगता लायक ब्रदरान जायत तेंप जालो ब्रदर आमकां शिकोवन दीत आहा न्हू की निमाण्या काळार आमी आहा.
स्टार्टिंग म्हाका तितू एश कोन हें जावं ना निमाण्या काळाचें चड म्हणजे सिग्निफिकन्स एश कोण नासलें इम्पॉर्टन्स ब्रदर म्हणटें बट एवरी टायम तो म्हणीत रावलो अशी गवणेक निमाण्या काळार हांव आमी ओतम्यान कुडीन मनान पवित्र आसूं जाय आत न्हू खरें म्हळ्यार टू बी ऑनेस्ट म्हाका जायत हें जाता की खरें लायक दॅट हॅज संकेन की खरें निमाणो काळार आहाय आमी वेळ कमी आहा ही ब्रदर मोठी उतरां आनी आज आमगेलें मातशें मिगलें हें एफर्ट्स आर लायक मोर पवित्र जावपाक पयलीं कितें दिसतालें की जेजू काकलुद्दार दयाळाय कितलें हांव मिस्टेक केल्या तो समजून घेता हांव ग्रांटेड घेता तेगे कृपा बट नाव न्हू जायत कन्विक्शन जाता रोखडो उगडास येता वय वेळ कमी आहा निमाण्या काळार आहाय आमी आनी ओतम्यान मनान कुडीन जात तितू आमी तेजे भाशेन परफेक्ट जावपा जाय वी हॅव टू बी परफेक्ट इमिटेटर्स ऑफ क्रायस्ट सो जायत लायक चेंजीस येयले मिगले जिवितांत गोडे हांव तेज्या बियॉन्ड करून पावलें नाय बट हांव मिगल्या जिवितांत सांगत की लायक दिस मेसेज एकदम लायक सारकें संकीन जालें की येस द टायम इज लेस आनी जात तितू आमी लायक सगळें डोंट टेक एनीथींग फॉर ग्रांटेड म्हूण डोंट टेक गॉड्स ग्रेस फॉर ग्रांटेड आनीक जस्ट वर्क टुवर्ड्स बींग होली पवित्र जावपाक चड आनी चड गरज म्हूण आनी एफर्टूय हांव घालता देवागे कृपेन देवागली कृपा म्हाका तो दिता सो जेजू वर्गां फॉर दीस शेअरिंग्स इट हॅज हेल्प मी अ लॉट आय एम स्टील म्हाका जायत वाट आहा चलपाची बट जेजू वर्गां दॅट हें सदां आहा उगडास असो की वेळ कमी आहा म्हूण आनी जाय तूं बेगीन करूं जाय तयारी आमगेली रेडी रावपा जाय म्हूण सो जेजू वर्गां हें मातशें शेअर करपा जाय आसलें प्लीज गॉड जेजू कारगां बाय फ्लावी कित्याक जाणाय आमकां जेन्ना तें उतर मेळटा आनी आमकां आतां आमी तें जें आमी करूंक जाय तें आमकां तें आमच्या ओतम्यान वेता हाचो अर्थ कितें की पवित्र ओतम्यान आपलें काम आमच्या जिवितांत कोमेस केलां होय वी आर वर्क इन प्रोग्रेस म्हणटा ते भाशेन आमच्यान म्हणूंक जायना की आमी आतां ऑलरेडी पवित्र जाले आमी सामकी परफेक्ट जाले आमी परफेक्ट जातली ज्या दिसा जेजू ह्या संवसारान येतलो आमकां मेळटलो आमी ताका पळयतले पूण आमकां गरज की आमचो संबंद ताजेशी दिसान दीस वाडपाक म्हणजे आमी त्या मागण्यांनी रावन उपास करून आमी ताची वाट पळोवन पूण तो येवचे पयलीं आमकां ताणें मेळोंक जाय वी हॅव टू डिझायर दॅट वी हॅव एन एनकाउंटर विथ क्रायस्ट आमकां ही उर्बा आसूंक जाय वो ही डिझायर आसूंक जाय की आमी खरेपणी जेजू तो येवचे पयलीं कित्याक जेन्ना जेजू येतलो वय तो शेवटाक येतलो तो सारको पूण जेजू 3 भाशांनी येतलो वय तो शेवटाक येतलो तो खरो पूण तेजे पयलीं तो इतल्या लोकांक आयज तो मेळटा हांव आतां ह्या वेळार उलयतां जाल्यार खूब लोक जेजू पळयतात जेजूचे हात जेजू शेक हँड करतात हांगा कितल्या लोकांक आनी म्हाका दिसता चड करून तो ऑन भावार्थी म्हणजे जे नॉन बिलिव्हर आहले मुस्लीम हिंदू ह्या लोकांक तो आतां येवन तो आतां ताका मेळटा बिश्टें विजन न्ही बिश्टें ताका ते खरेपणी रुमान तांच्या येता आनी तांकां थंयसर तांचें जिवीत बदलता पूण आमी जीं आतां क्रिस्तांव जल्मल्या आमचो बातीस जाला आमी वी हॅव टेकन फॉर ग्रांटेड आमी समजता की आमी नातालां करता म्हजें नांव जॉन टॉम लॉंग मारिया जॉनिना फ्लाविया आमची नांव क्रिस्तांव म्हणून आमी समजता की हें आमकां हें आमची रायट ही आमची पदवी दीस इज आवर रायट आनी देखून आमी खूब पाटी देवाची कृपा अशीच घेतल्या टेकन फॉर ग्रांटेड पण वो लोक जो देवाचें उतर आयकोंक ना आजून पासून तांकां आमी जे उतर परगट करूंक जाय आमी तांकां उतर परगट करूं देव येता थंयसर जेजू येता आनी तांकां ताजो मोग दाखयता आनी तांचें जिवीत बदलता म्हणटच ह्या वेळार खूब लोकांक जेजू येवन मेळटा आनी ही खोशी आमची जावंक जाय की तो आमकां मेळोंक जाय म्हणून दुसरी वस्त म्हणल्यार तो आतां कॉर्पोरेट म्हणजे इगोर्जेन आमच्या इगोर्जेनीचा धर्म चलता हें चलता तें चलता थंयसर तो येवचो ना म्हाका दिसना थंयसर येतलो कित्याक थंयसर तो फकत धर्म चलता ओन्ली रिलिजन
पूण ज्या जाग्यार देवाचें उतर परगट जाता, थंयचो लोक थंयचो पवित्र आत्म्याच्या आदारान आपलें जिवीत सारता, खरेपणी देवाचो मोग करता, थंयसर तो येवंक शकता. आनी शेकी निमणो म्हणल्यार जेन्ना सगळीं लोक ताका कुपांतल्यान येता ते पळयतलीं, रेव्हलेशन 1:7 प्रकाशनी 22:1-7 म्हणटा, जेन्ना जेजू येतलो सगळो लोक ताका पळयतलो. ज्या लोकांनी ताका जेशी मारला, हेरोद पादशाय, ते सगळे म्हणजे पुनर्जीवन जातले आनी ते फकत थोड्या वेळाक जेजू पळयतले, पूण तांचे तारण जावचें ना. ते सासणाच्या सासणाक हेमकोणान वेतले. आनी जो लोक ताका उमेदीन रावला, मोगान रावला, ताचें उतर पाळटा, तो लोक ताचे बरोबर सासणाचें सूख भोगूंक पावतलो. म्हणटच ह्या वेळार जेन्ना आमी वाट पळोवना जेजूची, आमकां जाय आमी खरेपणी एक पवित्र जिवीत जियोवपाक. वी नीड टू लिव्ह होली, वी नीड टू लिव्ह बाय द वर्ड. उतरां प्रमाणे जियोंक गरजेचें. आमची उतरां जी सुट्टात ती, आमची चिंतनां जी येतात ती, आमच्यो कोन्यो ज्यो करतात ती, वी शूड नॉट टेक द मार्क ऑफ द बीस्ट. वी शूड नॉट टेक द मार्क ऑफ द बीस्ट. मार्क ऑफ द बीस्ट म्हणल्यार तुमी आतां समजलें कितें मार्क ऑफ द बीस्ट. Mark of the beast is what people are going to take in the last days. जेन्ना लोक देवाचें उतर आयकोचो ना, म्हणजे कॉम्प्रोमाइज करतलो, लोक कॉम्प्रोमाइज करतलो. म्हाका दुडू हांगा मेवता, हांगा कितें मेवता, हांगा कितें प्रॉपर्टी मेवता, हांगा म्हाका प्रमोशन मेवता, कितें कितें अशे भाशेन लोटून फोटून म्हाका जें मेवता, फोटी मारून कितें करून, आनी म्हाका तें मेळटा, त्याचे वरवीं सैतान म्हाका आपली gives me the mark of Satan. I receive the mark of Satan. देखून ह्या काळार आमी सैतानाचे मार्क घेवपाक नाका. We should not take the mark of the beast because these are very difficult times. These are perilous times. Praise God. Amen. Amen. Praise God. Hey. या दिसांनी तुम्ही पळयशेत जाल्यार एकदम एकदम कठीण दीस. Perilous times. We are living in perilous times. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Praise God. Thank you, Jesus. म्हणटच कोणाची टेस्टिमनी आमी खरेपणी देवाचें उतर कोत्ता जाल्यार, आमी देवाचें उतर सारता जाल्यार, आयज हांव बुधवाराच्या बुधवार आय गो टू द रिहॅब. थंयसर आमी रिहॅबान गेल्ले आनी थंयसर ते भुरगे जे आहले मातशे वाडल्यात आतां, आनी 4-5 आतां 70 जाल्यात, अबाउट 70 ऑफ देम जाल्यात. आनी तांकां उतर शिकयतालो आनी हांव पळयतां की हे भुरगे जे आहात ते चड करून जे अनभावार्थी आहात, म्हणजे अनभावार्थी म्हणूंक जायना, नॉन बिलिव्हर्स आहात, जे मुस्लीम आहात, हिंदू आहात, ते उतरान इतले गोड जाल्यात, मागणे करतात, उतर शिकतात, उतर बरयतात. माय 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 बाकीचे जे थंयसर सुपरवायझर आहात, जॉनी बी, ते म्हाका सांगतात की आमचे 70 जे भुरगे आहात तांच्या मदल्यान जायत सुमार 30-35 क्रिस्तांव भाव आमचे आसतले. बाकीचे सुमार 40 आहात ते सगळे नॉन भावार्थी, मुसलमान आनी हिंदू आनी सीख आनी ते भुरगे इतले जेजूच्या मोगान पडल्यात, इतले उतर आयकतात, इतले मागण्यांनी आहात, इतले उपास करतात. दे आर रियली ऑन फायर फॉर द लॉर्ड. हें कित्याक घडटा काय? हें कित्याक घडटा? कित्याक तांकां देवान ही कृपा दिल्या ह्या वेळार. पूण आमी कितें करता? आमी फकत जेजूक पसरकार केला. जेन्ना म्हजें सगळें बरें चलता, म्हजी सावूत बरी आहा, म्हजें पोट भरलेलें आहा, म्हाजी न्हीद बरी जाल्या, तेन्ना आमी हालेलुया करता. पूण आमच्या जिवितान कसले त्रास जाल्या, आमी येना पासून आमकां कितें तरी दुसरें काम आसता. We have different jobs. Our priorities different. If there is no such thing, other priorities, then we will come to hear the word of God. ना तर आमकां हें करूंक जाय ते आमच्या संवसाराच्यो वस्तू आहात. Our problem is we got more things outside. If there is nothing outside, then we'll probably come for a Bible class or go for a retreat or we'll spend time with the word. ना तर आमी आमच्यो वस्तू करीत आसा आनी जेन्ना त्रास जाता, कितें हांगा दुखता, हांगा कितें वयर सकला जालां, तेन्ना आमी आख्खो संवसार आमचो वयर सकला जाता. सगळ्यांक आमी सांगता हें जालां तें जालां म्हणून मागणें करात. पूण देखून म्हज्या भाव भयणीनो,
ह्या काळार आमचो संबंध जेजूशी घट जावपाक गरजेचो. वी नीड टू फायट, वी नीड टू बी एट वॉर. आमी झूज करूंक जाय ह्या आमच्या मागण्यांनी, आमच्या उपासांनी आमचो संबंध जेजूशी घट करपाक. आमेन. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise God. Thank you, Jesus. Bye, Avila. Hagoinga. Praise Jesus. Wila hoy. Praise God. अविला टेस्टिमनी दिता. Villa. Praise God. Okay, आणि कोण हा? Thank you, Jesus. Praise God. Over to you, brother. बरें. आमची टेस्टिमनी ना जाल्यार आमी शिकोवन दीत हा, पण आमी ती शिकोवन पाडूंक आनी शिकोवणी प्रमाणे जिवंक एकदम गरजेचें. Testimony, brother Vincent, I'll tell one small testimony. Very good. By Corinne येयले आता. Very good. Since Praise nobody God. is Praise God. since nobody is telling, I said I will tell. So हांव सांगता. आता फाटल्या दिसांनी कितें जालें जाणा, तुमी आसतली, आसात तुमी कोण आसता पळय ती, हांवें दूद दवरलें न्हू गॅसीर आनी हांव भितर येयली, हॉलांत येयली आनी बसली आनी बरें आनी बोर दूद दवरलें आनी बोर दूद करपोन आनी एक उजो लागोन आतां कॅबिनेट आहा न्हू वयर किचनाचेर तेका आतां उजो Oh dear. पेटपाचो टायम पावलो आनी हांव आनी म्हाजो घोव न्हू दोगांय आतां बसले आमी आनी तो म्हाका सांगता कितें आवाज जाता किचनान. हांवें कांय ना म्हटलें आनी आय एम व्हेरी काम लायक सिटींग. देन समथींग टोल्ड मी गो एंड चॅक. पळयत जाल्यार उजो पेट्टा आतां हूंय किचनान. हांवें कितें केलें जाणा पळय, पोत्तून न्हू हांव न्हू आबालार कांय जावंक ना, सारकी शांत कशी व्हेरी काम पीस. हांडी काडली न्हू आनी आय पुट इट इन द सिंक एंड आय चेक केलें हांवें हूंय कितें जालां, कांय जावंक ना. Wow. Not even my cabinets, not even one spark, and the cylinder is next to my gas, or my cooking range, okay? So I came in, and म्हाजो घोव म्हणूंक लागलो म्हाका, आतां कितें जातलें आसलें? And he started just telling me what would have happened. I heard everything, हांवें सगळें आयकलें न्हू, आनी हांवें कितें म्हटलें, पळय बाबा म्हटलें आयक, कांय जावंक ना म्हटलें, फुडलीं आनी उतरां काडनाका हांवें सेड. जेजून आमकां राखलीं, पवित्र आत्म्यान आमकां राखलीं, जेजूचें रगत म्हण ह्या घरार आहा, आमकां राखलीं. आमी देवाक फकत आर्गां आनी महिमा दिवया म्हटलें. इतकेंच म्हटलें आमी करया म्हटलें. कित्याक म्हटलें हो सेकंड टेस्ट म्हटलें म्हाका येयलो आनी हांव सारकी म्हटलें व्हेरी काम म्हटलें एट पीस. कांयच ना म्हटलें, कित्याक म्हाका विस्वास आहा, जेन्ना हांव म्हजो विस्वास देवाचेर घालता, सर्गीच्या बापाचेर म्हाजे दोळे आहा आनी म्हजे काळीज आनी माय स्पिरीट इज वन विथ हिम, he has to take care of me, and this is what I experienced. I was at peace the second time. So I thank God, I praise God for God taking care of me, and his blood is on my doors. Amen. Jesu Amen. kargam. Amen. Praise Jesu God. kargam. Amen. Jesu kargam. Praise Jesus. Jesu kargam. Thank you, Corinne. Jesu Thank you, kargam. Sister Maria. Praise Praise God. God. आमचो देव सदांच आपल्या भुरग्यांक सांबाळून दवरता, होय की ना? पूण एक बाय कोरीन म्हाका एक गोश्ट सांग, तुमी सालान बसलेल्यात, तुमी कितें करतल्यात सालान? Brother Dylan was on his laptop. No, he was doing his online job. He was working. हा. So हांव न्हू टिचींग आयकतालें हें दिसता बसोन. म्हजें तें टिचींग चालू आसलें आनी हांव तितून सारकी I was in that only, not knowing what is happening in the kitchen. Not पूण knowing. तूं त्या वेळार देवाचें उतर आयकताली. Wow. It will be that only, brother. आनी कांय आसचेना म्हज्या मोबायलार आनी तेजे वयर आनी कांय ना. Unless I'm listening to one teaching, or I'm reading something from my mobile. It has to be with the word only, brother. आनी तेजे वयर न्यूज बीज कांय ना. खरें तुका सांगता हांव. जेजू Praise कारगां. जेजू 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 कारगां. कारगा. आमी देवाच्या उतरान आमी जेन्ना आहात थिंचर,
तांचे आंज बोडवे सदांच आमच्या सांगाता असतात. आमेन. Yes. Amen. Amen. Yes, brother. Praise Yes. God. Amen. Praise Amen. God. Yes. Praise God. Praise God. Praise God. म्हणटच जेन्ना आमी ताचें उतर आयकता पळय आतां दूद त्या कुजनान तुज्या तुवें कुजनान तें आतां गरम करपाक दवरलां आनी तूं आतां देवाचें उतर आयकताय तुजें आख्खें सोयन गेलें तें उतर आयकोपाक तूं विसरलें आतां दूद तिजोर आहा तें करपतलें कितें जातलें पूण पळय देवान सगळें सांबाळून दवरलें कित्याक तूं आपलें तुजें जेवण जें आहलें आसलें देवाचें उतर. Amen. Yes. Amen. Feeding Amen, brother. yourself with the Amen. word of God. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. जेजू कारगां. Jesu karka. जेजू कारगां. Praise God. बरें. हांव तुमकां आयज हांव चिंतालो कितें शिकोवन दिवपाक. Let us go to Mark chapter 8 and let's read from verse 34 onwards. Mark chapter 8 verse 34 onwards. Maybe we'll read from 34 to 37. मार्कुचो 8वा विसवर वड 34 ते 36 पर्यंत वाचूया. आणि लोकांक आणि आपल्या शिसांक बरोबर आपोवन जेजून तांकां म्हणलें. स्क्रीन दिसती पडटा न्ही ब्रदर? हॅलो. ओय दिसती पडटा ओके, नो ओके, प्रॉब्लेम. ओके. कोणाक म्हजे फाटल्यान येवची खुशी आसा जायत जाल्यार ताणें आपणाचेच खुशेची वाट सोडची, आपलो खुरीस उखलचो आनी म्हजे फाटल्यान येवचें. आपलो जीव सांबाळून दवरून सोदतात तीं आपलो जीव होगडायतलीं. पूण म्हजे खातीर आनी बरे खोबरे खातीर आपलो जीव होगडायतात तीं आपलो जीव सांबाळून दवरतलीं. सगलो संवसार जोडीत आनी आपलो जीव इबाडीत जाल्यार मनशाक कसलो आडाव वो आपल्या जिवाचे बदलेक मनशाच्यान कितें दिवंक जायत? जेजू कारगां. जेजू बरें बरें तितले पासून वाचूया. बरें ही वड 37 पत्तून वाचया. 37 पत्तून वाचया. बरें 36 आनी 37 वाचया. कितें म्हणटा? सगलो संवसार जोडीत आनी आपलो जीव इबाडीत जाल्यार मनशाक कसलो आदार? सगलो संवसार जोडीत आनी आपलो जीव इबाडीत जाल्यार मनशाक कसलो आदार? इंग्लिशीन ते म्हणटात what will you gain even if you gain the whole world and you lose your own soul? What is the use? म्हणटच म्हाका एक सगळ्यांक प्रश्न विचारूंक जाय आयज. आमच्या जिवितान सगळी मोलादीक वस्त कितें जावन आसा? What is the most precious thing in our life? जीव. A breath. Our breath. A life, no brother. What does it profit a man if he gains the whole world and loses his Spirit. Yes. soul? Soul. Correct? Yes. म्हणटच आमच्या जिवितान व्हडली मोलादीक वस्त कितें जावन आसा? सोल. सारकें? Yes. म्हणटच समजा एका मनशान आख्खें आपलें ह्या संवसारान कितें व्हडलो प्रेसिडेंट जालो, डोनाल्ड ट्रम्प जालो, ओ मोदी जालो, ओ व्हडलो प्रायम मिनिस्टर जालो, प्रेसिडेंट जालो, कंपनीचो टॉप मनीस जालो, ताका सगळें व्हडलें व्हडपण मेळलें, ताचें सगळें नांव घासता. पूण शेकींग एक दीस तो मोडटा. आनी मोडटा तेन्ना हें सगळें जें ताचे कडेन आहा, नांव,
दुडू फामार जाला तो सगळे सगळे जे आहा ते कसल्याच फायद्याक येवचे ना, कित्याक ताणें आपलो आत्मो सांबाळून दवरूंक ना जाल्यार सगळो संवसार जोडून कसलोच ताका फायदो जावचो ना. तर या 36 वडीन कितें म्हणटा, वो आपल्या जिवाचे बदलेक मनशान कितें दिवंक जायत. What can he give in exchange for his soul? आता समजा आमचे कडेन जेन्ना आतां केन्ना पोन्नो फोन आसत जाल्यार आमकां नवो फोन जाय जाल्यार आमच्यांनी एक्सचेंज करूंक जाता. हो पोन्नो फोन दीत जाल्यार तुका कितें थोडे दुडू मेळटा आनी ताजे उपरांत तुवें सुबेज घालून तुज्यान एक नवो फोन हाडूंक जाता. आतां समजा तुका एक नवो फ्रीज हाडूंक जाय घरा, आतां एक्सचेंज मेळटा, एक्सचेंज ऑफर. तुजे कडेन पोन्नी गाडी आहा जाल्यार तुज्यान ती पोन्नी गाडी दिवंक जाता आनी पोन्नी गाडी दिवन तुज्यान एक नवी गाडी घेवंक जाता आनी जे मातशे सुबेज दुडू आहात मातशे कमी जातले ते दुडू दिवन तुज्यान एक नवी गाडी हाडूंक जाता, नवो फ्रीज हाडूंक जाता, नवो मोबायल फोन हाडूंक जाता. पूण जेजू म्हणटा वो आपल्या जिवाच्या बदलेक मनशाच्यान कितें दिवंक जाता. What can he give in exchange for his soul? तुमकां कितें दिसता? What can he give in exchange for his soul? आपल्या जीवाचे बदलेक मनशान What can a man give in exchange for his soul? तुज्या जिवाचे बदलेक मनशान कितें दिवंक जायत. तुम्ही आहात या क्लासीन. Oh, What can you give in exchange for your soul? Word of God. You're going to give in exchange for your soul the word of God? There is nothing you can give in exchange for your soul. There is nothing you can give. तुज्यान कांय दिवंक जायना तुज्या जिवाच्या बदलेक. ऐकात म्हज्या म्हज्या भयणीनो, ज्या दिसा मनीस मोत्ता ताजी कूड जमनीन घालता, ताजो आत्मो ताज्या कुडींतलो भायर वेता, आतां ताजी जोडटी जातेली. Now judgment is going to begin for this person. म्हणजे मोरो पर्यंत जेन्ना तो ह्या संवसारान आहा ताज्यान कितें ना कितें करूंक जाता. एक पाटी मनीस मेलो, एक पाटी ताज्या जिवांतलो प्राण सुटलो, ताजो आत्मो भायर येयलो, आतां त्या मनशान कांयच करूंक जायना. आयकतात तुमी? हे सगळें आमकां शिकयलां. आमी आत्म्या पासत मागणी करूंक जाय. 2 तारखेर नोव्हेंबराचे आत्म्या पासत मागणी करूंक जाय. वी हॅव टू प्रे फॉर द सोल. ही सगळीं फकाणां. I'll repeat it. ही सगळीं फकाणां. This is all nonsense. जेन्ना आमी जिवी आहात तेन्नाच की आमच्यान आमच्या आत्म्याक, आमच्या जिवाक आमच्यान सांबाळून दवरूंक जाता. We can save our souls as long as we are breathing. Once you have died and you have never ever protected your soul, or you have never ever had a relationship with God, you have never ever changed, you can do nothing. त्याच्यान कांयच करूंक जायना. आयकतात तुमच्या भयणीनो? brother. आता हे आमी जाणो जाल्यार, ही गोष्ट आमी जाणो जाल्यार की आमच्यान आमचे जिवाचे बदलेक मनशान कांयच करूंक जायना जाल्यार, आनी आमी सगळो संवसार जोडीत आनी आमचो जीव इबाडीत जाल्यार मनशाक कसलो आदार? कांयच फायदो ना. पूण आयज आमी एक प्रश्न आमकां विचारुया. जेजू म्हणटा की आमच्या जिवाच्या बदलेक मनशान कांयच दिवंक जायना. यू कॅन नॉट डू एनीथिंग इन एक्सचेंज फॉर युअर सोल. नथिंग. You cannot get anything in exchange for your soul. म्हणजे समजा एक गिरेस मनीस आहा,
ताची गाडी पिड्यार जाल्या, एक्सिडंट जाल्या. समजा आतां बरें गाडी सोडा, ताजो एक दोळो फुटला, ताजो लंग्स पिड्यार जाला, एक लंग पिड्यार जाला, ताचें कांय सारकें जावंक ना, पूण ताचे कडेन दुडू आहा. ताज्यान वचोंक जाता, भरपूर दुडू दिवंक जाता बँकान, ऑर्गन बँक विच गिव्स द ऑर्गन्स, आनी ताज्यान त्या दुडवा वरवीं ताज्यान एक नवे ऑर्गन घालूंक जाता, वय की ना? Yes. कित्याक ताचे कडेन दुडू आहा, ताचे कडेन पयशे आहा, ताचे कडेन व्हडलें नांव आहा, तो फामार आहा. म्हणजे ताज्यान ताच्या दुडवा वरवीं ताज्यान कितें करूंक जाता? बोतलेक ताच्या कुडीच्या कसलो ऑर्गनाचे बदलेक ताज्यान एक नवो ऑर्गन हाडूंक जाता, ताच्या दुडवा वरवीं, ताच्या पोजिसा वरवीं. पूण तुज्या आत्म्यांक वो आपल्या जिवाचे बदलेक मनशान कितें दिवंक जाता? आपल्या आत्मो इन एक्सचेंज टू सेव हिज सोल. What can a man do? Nothing. Yes, good. दुडू आसूं तुजे कडेन, कितलें व्हडलें नांव आसूं तुजें, इतलो व्हडलो मनीस जावं तूं, जेन्ना तुजो मरपाचो वेळ पावलो, पळयात म्हज्या भयणीनो, समजा एक मनीस व्हडलो गिरेस्त मनीस, गिरेस्त चिकात, ताचे कडेन म्हणटा हात लाय, ताका दुडू आहा, हात लाय, तिजो दुडू आहा, सगळें आहा, नांव व्हडलें आहा, दुडू आहा, पूण आतां ताका कॅन्सर जाला. ताका कितें ताच्या कुडीन कितें ब्लड कॅन्सर जाला, कितें तरी जालां, आनी दोतोरान सांगलां आमकांच्यान कांय करूंक ना, तुज्या लिव्हरचो सिरोसीस जाला, तुज्या लिव्हर पिड्यार जाला, युअर हार्ट इज व्हेरी वीक, तुका हार्ट ट्रान्सप्लांट पासून करूंक जायना, कित्याक तुजो हार्ट काडीत जाल्यार थंयसरूच तूं मरतलोय. तुजे पॅन्क्रियस, तुजे भितर कितें आहा तें सगळें काबार जालां, कॅन्सर जाला तुजो, तुजें कितलेंच दुडू आहा जाल्यार तुज्यान कांय करूंक जायना, कित्याक तुजे कडेन संबंद देवाशी ना. You cannot exchange anything with all your money, with all your wealth. You cannot exchange anything for your soul. सगळी समजल्यात? आतां हांव तुमकां एक स्क्रिप्चर दाखयता. Ecclesiastes chapter 1 and verses 1 to 3. आमच्यान घालूंक जाता Ecclesiastes? No, Old Testament, brother. Though. ओल्ड टेस्टमेंट आमच्यान घालूंक जाता? No, बरें, तो but we स्क्रिप्चर can आमच्यान read. चॅटाचेर घालूंक जाता? Okay. Chatachir. Okay, I'll see. Janina, can you read? Are you there? Yes, sister, I'm just looking, opening the Bible. Yes, then title kita. मोठा आहे रे brother त्याका. Ecclesiastes ना. मेळ्ळे बाय? No, what do you call for that? In Konkani. Ecclesiastes. It is after Proverbs. Okay. Okay. Upodox. Okay. हा Number मोबायलाचेर किती पळोवंक रे brother? जाता. Number किती रे brother? Ecclesiastes 1 verses 1 to 1 and 3. 3. Okay. Yeah, meole. Upodox. 1, Upadaksh. 1 to 3, no? 1 to Paul- 3. पोलकेपणाचे पोलकेपण म्हणटात उपदेशक. पोलकेपणाचे पोलकेपण सगळेच पोलकेपण. सुर्या पोंदाक गामेन उमेन वावरून मनीस कितें जोडटा? बरें, चौथी वाच. Read 4 also. एक पिडका वेता आनी दुसरी पिडका येता, पूण प्रितम सदांच तशीच उरता. Ah.
एक पिणका येता आणि एक पिणका वेता पूण प्रितू सदांच तशीच उरता. सदांच तशीच उरता. मातशें आमी चिंतुया. एका मनशा कडेन खूब दुडू आहा, व्हडलें नांव आहा, फामाद जाला. आतां ताचे मरपाचे दीस येयल्या, तो मरता. तो आपले दुडू सगळें आपलें जें जोडलां, कितें सगळें भरून दवरलां, तो घेवन वेतलो तें सगळें? ना, तें कोणाक उरतलें? संवसारांत. To whom it will remain? His family. अरे बाबा, जोनिना फॅमिली म्हणटाय, पूण ताणें सगळें जोडलें, ताणें सगळो घाम काडलो, इतलें काम केलें, ताच्या फॅमिलीक वेता वा भायल्या लोकांक वेता, तें ताका कित्याक पडलां? तो मेलो. Praise God. He is Praise dead. God. What does it matter whether he went to his family or did not go to his family? Who cares? He is dead. तो मेलो मनीस. आतां समजा एक पाय मेलो. ताणें आपल्या भुरग्यांक कांय दवरूंक ना. दवरला दवरूंक ना. तो आतां मेलो. ताका कितें पडलां? तो मेलो. तो तिचो ना. समज ताका कितें सांगता तें? आमी समजना पांयन ताका खूब दुडू दवरले. बरें दवरले, भुरग्यांक दवरले. भुरग्यांक आतां ते सगळे इतले दुडू आहा तांचे कडेन, ताणेंय दवरले आनी ताच्या उपरांत तांच्या भुरग्यांक दिले. तीं मेलीं. Praise God. Are you understanding? Yes, correct. Whatever brother. you have with you, whatever wealth you have, तुझे भांगार, तुझे हे मुझे भांगार मायन दिला, पायन दिला, घेवन बसत आहात आमी. पाट करून आयज तुझें मरण जालें. तें कोणाक मेवतलें? इतले मोगान हांवें दवरलें, इतले आपुरबाय, हे म्हज्या मायन दिला, हे म्हज्या पायन दिला, हे म्हज्या सासू मायन दिला. सासू मायन दिला जाल्यार बरें दवर तिचो. आमी म्हणटा हे मुजें. This is mine. ये मुजी गाडी, ये मुझे घर, ये मुझे जोड, ये मुजी बाज. हे सगळे मुजे घेवन आमी बसत आहात. एक पाटी मरण जालें, आतां तुजें जाता? तुजें कितें उरलें? What remains of yours? Nothing. फकत आत्मा उरलो तुजो. तुजो फकत आत्मा उरलो आनी कांयच उरोंक ना तुजें. म्हणटच जेन्ना आमी हे आमच्या तकलेन, आमच्या भेजान आजून पासून वचना जाल्यार की आमच्या जिवितान द मोस्ट प्रेशियस थिंग इज आवर सोल. द मोस्ट प्रेशियस थिंग इन दिस लाईफ, द मोस्ट प्रेशियस थिंग फॉर ऑल इटर्निटी is our soul, not our gold, not our wealth, not our position, not our titles. Nothing matters. कांयच कसल्याकूच वालोर ना. एव्हरीथिंग इज वॅनिटी. ज्या दिसा ह्या म्हज्या भेजान इन माय हेड ही म्हाका सोजमणी मेळटा की हे सगळें जे संवसारान आहा कसलोच वालोराचें न्हय. Everything is vanity. Everything is useless except my soul, which is going to live forever. ही सोजमुडी म्हाका मेळत जाल्यार हांव सांगता म्हज्या भयणीनो, my life will be transformed 270 degrees. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. मनशाचो बदलाव केन्ना जाता? When does man value his soul? ज्या दिसा ताका ही सोजमणी मेळटा that everything in this life, whether it is your job, whether it is your money, whether it is your title, whether it is your fame, whether it is your name, everything is vanity, useless. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. आणि जाणे म्हज्या भयणीनो, हांव तुमकां एक गोश्ट सांगता. तुम्ही सोलोमन पातशाहीची खबर आयकल्या जाणे तुम्ही? जेन्ना दावीद मेलो, सोलोमन एक ल्हान भुरगो आसलो. आनी जेन्ना ल्हान भुरगो आसलो ताका इस्रायल पोरजेन ताका राजा केलो.
कित्याक तो दाविदाचो पूत आसलो. आनी जेन्ना तो पातशाय जालो, तो एकदम भुरगो आसलो, ताणें देवा कडेन मागणें केलें आनी देवाक सांगलें, सायबा म्हणूंक लागलो, इतलो हांव भुरगो आनी आख्ख्या पोरजेचो हांव राजा जाला, तुवें म्हाका राजा केलाय, पूण हांव तुका एक वस्त मागता, म्हजे चुचरे दवर, म्हजी काकूट कर, म्हाका जाणवाय दी आनी ह्या जाणवाये वरवीं म्हज्यान ह्या लोकांक बरे भाशेन तांचो राजा जातलो म्हणून ही जाणवाय दी म्हाका. आनी देवान ताका ताणें असलें मागणें केलें म्हणून देवान ताका फकत जाणवाय दिवंक ना, देवान ताका दुडू दिलें, नांव दिलें, इतली जाणवाय दिली, इतली गेरस्काय दिली. आनी भाव भयणीनो, हें सगळें जें देवान दिल्या उपरांत हें सगळें जे भाशेन एक बेबदो सोरोप येता आनी ती सोरो तेज्या तकलेक लागता, तेच भाशेन ही जाणवाय, ही गिरेस्काय, हें नांव, हें सगळें व्हडपण जें ताका मेवलें देवा कडसून, हें ताच्या तकलेक गेलें. आयकतात तुमी? वय ब्रदर. हें जें ताका मेळ्ळें, हें नांव आनी गिरेस्काय, दिस वेंट टू हिज हेड. आनी जेन्ना हें ताच्या तकलेक गेलें, तो विसरलो कितें देवान ताच्या जिवितान केल्लें तें. तो आतां कितल्या बायलां बरोबर मोजा मारूंक लागलो, आपले दूड वगडांक लागलो, आनी देवाचें उतर आमकां सांगता, ताणें 700 बायलां बरोबर ताणें लग्न केलें. 700 वायव्स अँड आय डोंट नो हाऊ मेनी कॉन्क्युबायन्स. म्हणजे बायलां बरोबर म्हाका दिसता तो आतां राजाचें काम करिनासलो, फकत बायलां फाटल्यान धांवतालो. जस्ट इतलें तुज्या मनान दवरा, 700 बायलां बरोबर लग्न करपाक म्हणजे केन्ना आमी चिंता, एक बायल चड जाता आमकां, एक बायलेक एक गोरकार चड जाता, टू हँडल वन हजबंड अँड हँडल वन वायफ. 700 बायलो, प्रेज गॉड. 700 वायफ्स. म्हणजे त्या वेळार ताणें खरेपणी एका गोरकाराचें काम करूंक ना, ताणें फकत आपलें चिंतलें, कित्याक ही जे दुडू आसले ताच्यान कोणाकूच विकतें घेवंक जातालें. ही कूड बाय एनीवन बिकॉज ऑफ हीज मनी. तो राजा आसलो. आनी जाणें म्हज्या भयणीनो, तो असो जियेलो आनी शेकी जेन्ना तो मरणाचे तोडीर पावलो, he wrote the book of Ecclesiastes. हें जें आमी आतांच वाचलां, Ecclesiastes chapter 1 verse 1. आमी चॅटान वचया, कोणें चॅटार धाडलां. चॅटार कितें बरयलां आमच्यान वाचूंक जाता मातशें? बरें. पोलकेपणाचें पोलकेपण म्हूण ता उपदेश. बरें, कोण उपदेशाची मातसो वाचा प्लीज, मातसो वाचा. जेरुसलेमांतलो राजा दाविदाच्या पुता उपदेशकांची उतरां. दाविदाच्या पुता. दाविदाचो पूत कोण? सॉलोमन. येस. इन दाविदाची उतरां न्हय, कोणाची उतरां? सॉलोमनाची, दाविदाच्या पुताची उतरां. ओके, बरें. दुसरी ओड पासून कॉमेंट्स करूया आमी. पोलकेपणाचें पोलकेपण म्हणटा उपदेशक. पोलकेपणाचें पोलकेपण सगळेंच पोलकेपण. सुर्या पोंदाक घामयन उमेन वावरून मनीस कितें जोडटा? एक पिडका वेता आनी दुसरी पिडका येता, पूण प्रितूम सदांच तशीच उरता. ही उतरां कोणाची? ही कोणें बरयलां? दाविदाचे पुत्र सॉलोमन पादशान बरयलां. सारकें? हांव तुमकां विचारता म्हज्या भयणीनो, सॉलोमन पादशान
ज्या देवान ताका इतली इतली जाणवाय दिली, इतले दुडू दिले, इतले ताका नाव दिले, इतल्या बायलां बरोबर ताणें मौजा मारली, आपले सगळे आपलो आत्मो वेडायलो. ही डिड नॉट टेक केअर ऑफ हिज सोल. ताणें फकत आपलेच पळयलें, आपल्याच खोशेची वाट ताणें सारली. आपल्या खोशेची वाट सोडूंक नासली, सोडलेली बरी आसता, पूण ताणें आपली खोशेची वाट सोडूंक ना. ताणें आपणाचेच पळयलें, आपणाचें पोट, आपणाचें मौजा मारपाचें बायलां बरोबर, इतले दुडू हाडले ते, इतली लग्नां केली आनी देवाचेर आड गेलो, आनी सगळें जाल्या उपरांत शेवटाक तो आतां जाणटे पिरायेर पावलो. आनी जाणटे पिरायेर पावल्या उपरांत तो ही उतरां बरयता, म्हणटा सगळें पोळकेपण, सगळें पोळकेपण. कोण देवान तुका जाणवाय दिल्या जाल्यार आनी तुका बरे भाशेन एक जिवीत सारपाक सांगला जाल्यार तुज्यान देवाचे वस्तूक पोळकेपण म्हणूंक जाता? कॅन यू से वॅनिटी फॉर एवरीथिंग विच गॉड हॅज गिवन टू यू? No. पूण ताणें कित्याक म्हणलें? कित्याक हें सगळें देवान दिवन ताणें आजून पासून देवाक मान दिवंक ना. ही डीड नॉट ऑनर गॉड. ही डीड नॉट टेक केअर ऑफ हिज सोल. ताणें आपल्या जिवाचो ताचे जीव ताणें आपलो जीव ओगडायलो. बरें, वाचूया 36 वर्ड. सगळो संसार जोडीत आनी आपलो जीव इबाडीत जाल्यार मनशाक कसलो आदार? वो आपल्या जिवाचे बदलेक मनशान कितें दिवंक जायत? एक्सचेंज कितें दिवंक जाता? कांयच दिवंक जायना. म्हणटोच आयकात तुज्या भयणीनो, सोयतान तुका कितें दिवंक तयार जाता. तुका दुडू दिवंक तयार जाता, तुका व्हडलें नांव दिवंक तयार जाता, तुका व्हडलें पोजिशन दिवंक फुडें सोदता, तुका सगळें दिवंक सोदता, पूण ताचे बदलेक तो तुजो आत्मो इबाड करूंक सोदता. The devil wants to give you in exchange for your soul everything of this world. But when he gives you everything of this world in exchange for your soul, all that you're going to receive, जें तुका मेळटलें, सासणाच्या सासणाक तुका कसलोच फायदो जावंक जाय. कित्याक ज्या दिसा तूं मोडटलोय, जें तुका मेळना सोयता कडसून, तें तुवें एक्सचेंज केलाय. तुवें तुजो आत्मो तुवें इबाडलाय आनी तुका कसलोच फायदो जावचो ना सासणाच्या सासणाक. आयकता तुज्या भयणीनो? If a person does not know to value his soul, तो सोजमोना. पळय तुज्या भयणीनो, हांव तुका एक गोश्ट सांगता. आमी आतां उतर आयकोंक येता, आमी मागणें करता, आमी सगळें आमचें जिवीत सारता, पूण आमी जें कोत्ता जाल्यार, बरें हांव तुका एक उदाहरण दिता. ओके, उदाहरण दिता. हांव जेन्ना इंडियेक काम करतालो, मागीर हांव गल्फान गेलो. हांव इंडियेक काम करतालो आनी जेन्ना हांव कंपनीचें नांव सांगलें, कित्याक कंपनीचें नांव सांगितलें जाल्यार व्हडली कंपनी ती. आनी एक बायल नवी येयल्ली त्या कंपनीन काम करपाक. तिका मॅनेजरान थंयसर जॉब दिलें. थंयसर जॉब दिल्या उपरांत ती काम करूंक लागली, बरी काम करताली. आनी शिकीन थोडे म्हयने जाल्या उपरांत तिका प्रमोशन मेळ्ळें. ओके, प्रमोशन मेळ्ळें. आनी खूब लोक थंयसर आहलो जो इतलीं वर्सां काम करतालो, पूण तांकां प्रमोशन मेळना. ही बायलेक प्रमोशन मेळ्ळें. आनी खूब लोक म्हणटा, अरे ही बायलेक कशें प्रमोशन इतलें बेगीन मेळटलें? एक प्रमोशन जालें, थोड्या म्हयन्यांनी आनीक प्रमोशन मेळ्ळें. तुमी आयकता कितें सांगता तें? म्हणजे 1 वर्स जावचे पयलीं हे बायलेक 2 प्रमोशन मेळ्ळीं. आनी जाणें म्हज्या भयणीनो, थोडो लोक कंपनीन
तांकां कळलें की बायल त्या मॅनेजरा बरोबर न्हिदताली म्हणून. Praise शी वॉज स्लीपिंग विथ द मॅनेजर. तुम्ही आयकता ना कितें सांगता तें? सैतानान कितें दिलें तिका? प्रमोशन दिलें, दुडू दिलें, in exchange for her body, huh? In exchange for a soul. 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 खूब गोंयांत घर बांदूंक सोदता. तुका खरेंच सांगता, खूब लोक आपलें घर बांदूंक सोदता, लायसन्स काडपाक वेतात आनी ते थंयसर जे तुका लायसन्स दिवपाचे पंचायत ते म्हणटा म्हाका सुमार 1 लाख दी, हांव तुजें लायसन्स दिता. आमकां तें घर बांदूंक जाय बेगीन. आमी कितें करता? 1 लाख काडटा, 20,000 काडटा, 25,000 काडटा आनी ते रिश्वत दॅट इज ब्रायब दिता. तुजें काम जातलें. पूण तुवें जाणा कितें केलां तें? You have lost your soul. You have lost your soul. You have taken the mark of the beast. शेकी तुवें दुड दिलें, लायसन्स मेळ्ळें, घर बांदलें, मागीर आयलोय पाद्रीक आपयलोय, पाद्री येता थंयसर, बरें घर केलें मरे, बरें हाय स्पिरिट पापा पुता पवित्र आत्मा, अरे बरो बरो आल्तार केलाय मरे, बरें बरें थंयसर लादाई जाता, बरें कांतारां जातात, बरें जेवण जाता आनी थंयसर लोक सगलो खुशाल बरिता घरा येता. बट डू यू नो, त्या लोकांक घर मेळलें पूण त्या लोकांनी आपलो आत्मो इबाडलो. They have lost their soul. But ताणें म्हणलेलें जाल्यार ना, हांव म्हजे डॉक्युमेंट जे आहात ते हांव दिता तुका. ना यो डॉक्युमेंट आहात. बरें, हांव सगळे डॉक्युमेंट आहात. म्हाका सांग कितले डॉक्युमेंट आहात ते. सगळें तुजें सामकें स्ट्रेट कर. कोणाक दुडू दिनाका, कोणाक ब्रायब दिनाका. समजा तुजें डिले जाता, डिले जावनी, पूण हांव एक पयसो दिवचो ना. आय विल नॉट कॉम्प्रोमायज. आमी हें सगळें करता, आमचो आत्मो आमी ओगडायता, शेकी सगलो व्हडलो दबाजो भायर जाता. कित्याक फुडें आमी वचों म्हज्या भयणीनो? तुमकां एक हांव सांगीत जाल्यार तुमकां शॉक जातले. जाणय, थोड्या 2-3 वर्सां पयलीं एका बिस्प साहिबान बिशप ताणें एका माद्री बरोबर बलात्कार केल्लो इन नॉर्थ इंडिया. आनी ही आतां खबर जाल्या म्हणून इग्रोज मातेन कितें केलें? इग्रोज मातेन काडलें, ताका मातसो सस्पेंड केलो, हांगासीन दुडू दिले, कित्याक तिणें कोर्टान गेल्लीं आनी थंयसर पुलिशीन जालें, व्हडलो बोवाळ जालो. हांगा दुडू दिले, हांगा दुडू दिले, हांगा दुडू दिले, सगळें शांत दवरलें, केस ड्रॉप जाली, ताका भायर काडलो आनी सगळें शांत जालें. बायलांन सगळें नांव बरें जालें की सगळें आतां मेटअप जालें म्हणून. ती बायलेन कितें ते माद्रीन कितें सांगलें, ती फोटींग म्हणून, आनी तिका भायर काडली आनी हाका दवरलो. म्हणजे बीस साहेब अशें करूंक शकना म्हणून. पूण कशें तें सगळें दामून दवरलें, कशें दामून दवरलें म्हज्या भयणीनो? कशें? Bribe. दुडवा वरवीं. Praise With money. With money. What is the use of gaining the whole world and losing your soul? ह्यो वस्तू आमी केन्नाच चिंतिना. आमी सगळीं शॉर्टकट काडूंक सोदता. वी ऑल टेक शॉर्टकट्स. हांव तुका म्हजीच खबर सांगता. आमी गाल्फांतान येतकूच म्हजो निमणो चेडो, माय थर्ड चायल्ड इज माय सन, तो जल्मलो बारेन. म्हणून हांगा येतकूच ताका जाल्लें एडमिशन कॉलेजीन, म्हणजे कॉलेजीन कितें वचपाक. ताका गोंया हाडलो. म्हणून गोंया हांवें ताजी बर्थ सर्टिफिकेट म्हाका हांगा जी बारेन जालो ती बर्थ सर्टिफिकेट गोंया रेजिस्टर करची पडली. ना तर ताका आधार कार्ड मेळना, ताका
पासपोर्ट म्हणजे रिन्यू करपाक जायचे ना, खूप वस्तू वोटर्स कार्ड, पॅन कार्ड हे सगळें करूंक जायना म्हणून ताका बर्थ सर्टिफिकेट हांगा गोंयांत करची पडली. ही हॅड टू रजिस्टर हीज बर्थ इन गोवा. पंचायतीन गेलो, पंचायत म्हणले कलेक्टरा कडेन वच, ताचे कडेन वच, ताचे कडेन वच. शेकी हांव एका जाग्यार पावलो ज्या जाग्यार इश्यू करूंक जाय आसली आनी तो म्हाका सांगता ताणें हाका खूब दीस लागतले, तुका जाय जाल्यार 2 दिसांनी आमच्यान करूंक जाता. म्हणटच कशें करूंक जाता, तुका सांगपाची गरज आसा म्हणूंक लागलो म्हाका. खूब वेळ लागता, पूण तुका जाय जाल्यार आमच्यान 1 दिसान 2 दिसांनी करूंक जाता. म्हणून हे कशे भाशेन करूंक जाय, कितें कितें डॉक्युमेंट जाय, हांसूंक लागलो आनी म्हाका पळोवंक लागलो. Praise God. हांव जाण आसलो कितें म्हणटालो तो. हांवें म्हणलें आनी कसले डॉक्युमेंट जाय तुका, म्हजे कडेन सगळे डॉक्युमेंट आहा मरे. ताणें त्या वेळार जेन्ना हांवें ताका म्हणलें म्हजे कडेन सगळे डॉक्युमेंट आहा, हांवें म्हणलें एक सर्टिफिकेट तुज्यान 2 दिसांनी दिवंक जाता जाल्यार आनी तूं पयलो म्हाका म्हणटाय हाका खूब वेळ लागता जाल्यार हो डॉक्युमेंट हो बर्थ सर्टिफिकेट म्हाका मेळपाक कितलो वेळ लागतलो, सगळे डॉक्युमेंट दीत जाल्यार. आनी जेन्ना ताका हांव प्रश्न विचारूंक लागलो तो म्हाका म्हणूंक लागलो, तूं एक काम कर, मातसो बस, हांव तुका आपयतां. Praise God. हांव गेलो आनी बसलो, 15 मिनटां बसलो, परतून येयलो, अरे बाबा कितलो आनी मातसो आनी 15 मिनटां बस. 15 मिनटां गेल्या उपरांत तांणी ती बर्थ सर्टिफिकेट काडली, तयार जाल्ली आनी ती बर्थ सर्टिफिकेट म्हाका दिली. वद्या वरान ती बर्थ सर्टिफिकेट दिली. हांवें एक पयसो दिवंक ना ताका. Wow. Praise God. हांव तुमकां एक वस्त विचारता म्हज्या भयणीनो, समजा आमी कितें विकूंक जाय, आतां खूब लोक विकता, बाट विकता. थोडे म्हणटात 40-60. तुमी समजलें 40-60 म्हणजे कितें तें? कोण कितें विकतें करीत जाल्यार 40-60 म्हणजे कितें? और Black and white. 80-20 म्हणजे कितें? ते ब्लॅक मनी व्हाईट मनी व्हेरी गुड. बाय फ्लावी सारकी जाणो. एक सुमान पयलीं ऐकात हांव तुमकां खरें वस्त सांगूंक सोदतां, जें म्हज्या जिवितांत घडलां. एक सुमान पयलीं घडलें. म्हज्या सासूमांयक एक प्रॉपर्टी आहा. सासूमांयची प्रॉपर्टी म्हणजे तिजीच न्ही, सासूमांयची आनी कोणाची 4 पार्टनर आहात ते, आनी सासूमांयक म्हणजे ऑलरेडी एक शेअर आहा तातूंत. म्हणून सासूमांयन आमकां सांगलां टू बी रिप्रेझेंटेटिव्स. कोणाक? म्हाका आनी म्हजे बायलेक मेलिनीक रिप्रेझेंटेटिव्ह. आमी 3 वर्सां उलयता. कोण येता वेता कांय जायना, कित्याक त्या बाकीच्या 3 पार्टनरां मदें कितें तरी आडकोण आहा. म्हणटच आतां एक वर्स कांय जावंक ना. एक सुमान पयलीं हांव तुमकां खरी खबर सांगता, एक सुमान पयलीं एक एजंट येयलो आनी हांगा हॉटेलान, हांगा लागींच हॉटेल हांगा आहा, थंयसर आमकां मेळ्ळे. कितें कितें पियेतले तुमी, कितें खातले, कितें स्नॅक हाडूं, च्या कितें करूं, हें करूं सगळें जालें. तेजे उपरांत सगळें आमचें उलोवप जाल्या उपरांत ताणें आमकां रेट सांगलेली ऑलरेडी. शेकी हांव मातसो 5-10 मिनटां लेट पावलो म्हणून थंयसून तांची भासाभास चलता. ती रेट सांगिना. तो म्हणटा हें जालां तें जालां, आतां हाका तुडू दिवचे पडटले आनी टावन प्लॅनिंगान आनी थंयसर आनी हें खूब सारकें जायना आनी आमकां अशें करूंक जाय तशें करूंक जाय म्हणून ही रेट आमची कमी करची पडटली, कित्याक आमकां दुडू खावचे पडटले. हांव आयकतां. आनी शेकी म्हणूंक लागले, म्हजी बायल सदांच मातशी शार्प आसता. तिणें म्हणलें पेमेंट शूड बी, हाऊ विल द पेमेंट बी डन? ते म्हणूंक लागले 60-40. आमचे बाय फ्लावीन तो पाजल सामको सॉल्व केलो, 2 मिनटांनी सॉल्व केलो. 60-40 म्हणल्या उपरांत हांवें थंयसरूच ताका सांगलें, बाबा हांगा 60-40 जावचें ना, कित्याक हांगा कितें जातलें, फकत 100% वायट मणी मेळटलो. जेन्ना ताका हांवें 100% म्हणलें की वी नीड वायट मनी, ताणें कितें म्हणलें म्हाका, तुमी पयलो लोक जो आहा
की म्हाका 100% मागता. बाकीचे लोक केन्ना 40 व्हाईट मागता आनी 60 ब्लॅक मागता, कित्याक तांच्यान टॅक्स कमी भरूंक जाता, तांकां तिचो इन्कम टॅक्स चड जावचो ना, तांचे कॅपिटल गेन चड जावचें ना, अशें जावचें ना, आनी तुमी 100% मागता तें कितें? हांवें ताका सांगलें, त्या वेळार म्हाका गोवायकी दिवपाक म्हाका चान्स मेळलो. हो जो एजंट येयल्लो तो एक क्रिस्तांव आहलो, आनी एक जो पार्टनर आहलो, तांचे 4 पार्टनर आहात ते आमचे, आमी म्हजी मिसीस एक पार्टनर, म्हणटच आनी एक पार्टनर येयल्लो तोय क्रिस्तांव, सगळीं क्रिस्तांव. ताचे वजेर हांवें ताका सांगलें, पळय आमी जे दुडू घेता, आमी ते 60-40 or 80-20 आनी अशें घेत जाल्यार आमचे जे दीस देवान आमकां दिल्यात ह्या संवसारान जियोवपाक, ते दीस आमचे कमी जातले. दुडू आसतले आमचे कडेन, खूब दुडू आसतले, कित्याक हे दुडू आतां इज नॉट अकाउंटेबल. पूण जाणय, हे दुडू आमकां उजार करपाक आमकां चड वेळ आसचो ना, कित्याक हे दुडू आमी सगळे सोडून वेतले, आमचे दीस कमी जातले. आवर लायफ विल बी शॉर्टन बिकॉज ऑफ दीस ब्लॅक मनी. म्हणटच आमकां हें नाका. तो ओगी रावलो, ही शट हिज माउथ, आनी ते म्हणूंक लागले, आयज दीस जावचे पयलीं, दीस काबार जावचे पयलीं तुमी आमकां कितें सांगलां तें ताजेर हांवें ताका काउंटर प्रपोजल घालो, मातशें कमी करून सांगलें, पूण फूल 100% सांगलें. तो म्हाका म्हणूंक लागलो, आयज दीस काबार जावचे आदीं हांव तुमकां सांगता की आमी घेतले वा ना म्हणून. बरे उमेदीन येयल्ले ते, बरे सूट बी मारून येयल्ले. दीस काबार जालो, ते परतून येवंक ना. आनीक दीस गेलो, परतून येवंक ना. 3 दीस जाले, कांय येवंक ना. 4 दीस जाले, कांय येवंक ना. आयज 5वो दीस काबार जालो. आयज सकाळीं ताणें फोन केलो त्या दुसऱ्या मनशाक, जो दुसरो पार्टनर आहा. तो म्हणूंक लागलो, मातशें कमी करा, पूण आमी 100% वायट दिवपाक तयार आहा. Praise God. मातशें कमी करा, पूण आमी 100% वायट दिवपाक तयार आहा. आयची खबर. ताणें म्हज्या भयणीनो, खूब पाटी आशेक लागून आमी हांगा थी ब्रायब दिता. एवरी टायम यू कॉम्प्रोमायज. हांव नको आमचे भाशेन कॉम्प्रोमायज म्हणजे कितें म्हणटात आमचे भाशेन कॉम्प्रोमायज? What is the meaning of compromise in आमचे भाशेन? Anybody? समजून घेता ना. समजून घेता फकत देवाचे उतर. कॉम्प्रोमाइज करता म्हणजे दुसरी खबर. कॉम्प्रोमाइज म्हणजे बरेपणान. आं? बरेपणान. Okay, let me explain. Somebody found this woman in a compromising position with that man. हाचो अर्थ कितें? समजता कितें सांगता तें? When a woman is compromising position with a man, what is the meaning? हें बरें उतर? ना. So, जेन्ना कोण कॉम्प्रोमाइज करता, ही सोजमणी घेवन जेन्ना कोण कॉम्प्रोमाइज करता, हें बरें? कॉम्प्रोमाइज करपाक बरें? Is it right to compromise? No. म्हणून जो कोण कॉम्प्रोमाइज करता, जो कोण, बरें हांव कितें, what I'm going to say, just listen. जो कोण, the man who compromises at this time, in this season, is taking the mark of the beast, is taking the mark of the devil. ऐकतात म्हज्या भयणीन हांव कितें सांगूंक सोदता तें? ह्या निमाण्या काळार जो कोण कॉम्प्रोमाइज करता, तो आपलो जीव ओगडायता. He is losing his soul. He's exchanging his soul for money. He's exchanging his soul for evil. He's exchanging his soul for the pleasures of this life. He's exchanging his soul for जो सोयतान ताका दिता. म्हणजे सोयतान ताका आपल्या आत्म ताच्या ताब्यान घेवपाक ताका आतां दुडू दिता, ताका ब्लॅक मनी दिता, ताका हें दिता, ताका तें दिता, ताका दुडू दिता, ताका नांव दिता, ताका फामाद करता. तुम्ही जाणो,
हे हॉलिवूड आणि बॉलिवूड जे नवी नवी एक्ट्रेस येतात तांकां रोल मेळटा ते व्हडले व्हडले नांव फामाद सगळे ते भायर दिसतात ती. डू यू नो मोस्ट ऑफ दोज गर्ल्स हू आर एक्ट्रेसीस they have compromised their body in order to get roles in the movies. खूप लोक कॉम्प्रोमाइज करता. आता आम्ही एक क्लासीन हांव नको म्हाका सोडून हांव जाणा हांव हॉलिवूडान हांव अमिताभ बच्चन म्हणून हांव जाणा पूण तुमी कोण हांगा कोण आहा एक्ट्रीस आहा म्हणजे बरोबर एक्टिंग करपाक? Praise God. प्रेज गॉड बाय मारे म्हणटा प्रेज गॉड. आम्ही सगळे एक्टर आनी एक्ट्रेसीस आहा वय की ना हांगा. आम्ही Amen. केन्नाच कॉम्प्रोमाइज करची ना आमकां रोल मेळपाक वय की ना आमी Praise कोत्ता God. की ना. Way, brother. Never. आर वी कॉम्प्रोमाइजिंग? No. कॉम्प्रोमाइजिंग. तुका घर बांदूंक जाय कोण तुका कितें मागता ताका म्हूण तुका एक पयसो दिवचो ना. तूं म्हाका सांग खंयचे डॉक्युमेंट जाय हांव रावतां. तो म्हणटाले वो हाड हाड even though your project is getting delayed, but don't compromise. कित्याक तुजें घर तूं बांदतलोय पूण तुजो आत्मा तूं ओगडायतलोय. Mm. आयकतात म्हज्या भयणीनो? Please Never. understand what I'm saying right now. Don't do anything to compromise in this season. खूप जाणांक हांव तुका एक सांगता, तुका एक खरी खबर सांगता. हांव जेन्ना कंपनीन आहलो अकाउंट मॅनेजर जेन्ना ऑडिट रिपोर्ट आसतालो, तुमी जाणा ऑडिट कितें जातालें. कंपनीचें नांव सांगतना कित्याक कंपनीन काम केलां व्हडली कंपनी. वो मॅनेजर ऑडिट जेन्ना भायले ऑडिटर येताले अर्नस्ट अँड यंग्स जावन टॉप भायले ऑडिटर येताले फॉर द फायनल ऑडिट ऑफ द कंपनी, तो डॉक्युमेंट चेंज करतालो. ही वॉज चेंजिंग द डॉक्युमेंट्स. ताणें 2 बूक दवरलेले. तुमी जाणो जेन्ना हे आमचे शॉपकीपर जेन्ना विकतात ते तुका विचारतात आमच्या गोंयांत तुका विचारतात बिल जाय? बिल जाय? आनी तूं म्हणटा नाका नाका बिल नाका. आनी तें बिलूय करीत जाल्यार तुका स्टॅम्प मारून दिना ते बिश्टें दुसरो बूक धरतात ते. कित्याक जेन्ना ताचें ऑडिट करूंक जाय ताणें कितले सेल जाल्यात ते दुसऱ्यान सांगतात. कित्याक जे तांची सेल जाता ती ताज्या उपरांत तांकां जीएसटी भरची पडटा, टॅक्स भरचो पडटा. पूण ते आतां थोड्यांक बिल दिनात. इट इज अनअकाउंटेबल. म्हणटच जेन्ना हो मॅनेजर डॉक्युमेंट चेंज करतालो, मॅन्युप्युलेट करतालो, वाउचर चेंज करतालो, तो मॅनेजर जनरल मॅनेजर ह्या मॅनेजराक प्रमोशन दितालो. ही वॉज गिविंग हिम इन्क्रीज. कित्याक जो मॅनेजर जो जीएम ताका सांगतालो कित्याक जीएमाक दाखोवंक जाय आसलें आपल्या मॅनेजमेंट टॉप मॅनेजमेंटाक की ताची कंपनी खरें प्रॉफिट करता म्हणून. तुमी समजना कितें सांगता तें. ही वॉन्टेड Right, टू brother. प्रेझेंट टू हिज टॉप डिव्हिजन ऑफ आवर डिव्हिजन वॉज मेकिंग प्रॉफिट. म्हणून हे मॅन्युप्युलेट करून जे टॅक्स भरूंक जाय ते टॅक्स कमी केले जाल्यार ते प्रॉफिटान वेतले वय की ना. वो मॅनेजर तयार आसलो हें करपाक खूब वर्सां पयलीं. पूण जाणें म्हज्या भयणीनो तो ऑन भावार्थी आसलो. तो जेजूक वखो नासलो आनी त्या वेळार हांव नको आसलो ह्यो वस्तू की आमी ताका सांगूंक जाय बाबा तशें करूंक नाका. कित्याक हांवें ताका सांगलें ते म्हाका म्हणटले ए ओगी रा रे तूं खंयच्या संवसारान आय रे. तूं खंयच्या संवसारान आय ते म्हाका सांगतले आहले. पूण भयणीनो हांव ह्या वेळार काम करिना. हांव जाणा तुमी खूब काम करतात. तुमी कंपनीन काम करतात, तुमी हॉस्पिटलान काम करतात, खंयचोच तरी काम करतात. सी दॅट you do not compromise anywhere. What is red is red. What is white is white. What is black is black. कसले डॉक्युमेंट चेंज करपाची गरज ना. कोणाक खोशी करपाक. आमी खोशी करूंक जाय जाल्यार फकत एका देवाक आनी ताचें नांव जावन आसा जेजू. If you have to please only one person. His name is Jesus. Honor him by going according to his word. लोक तुका पयस धरीत, संवसार तुका अपमानीत, संवसार तुका रिजेक्ट करीत. Let them reject you.
but you are going to be promoted in the kingdom. You will be accepted in the kingdom. They may kick you out of your job. तुका तुझ्या कामांतल्यान तुका भायर काडीत, पण तू कॉम्प्रोमाइज करी नाका. Hallelujah. Praise God. जाणे म्हज्या भयणीनो, आमी ह्या काळार आसा तेन्ना जेजू आमकां कितें सांगता, सगलो संवसार जोडीत आनी आपलो जीव इबाडीत जाल्यार मनशाक कसलो आदार. म्हणटच ह्या वेळार आमीच एक प्रश्न आमकां विचारूंक गरजेची. इट इज इम्पॉर्टंट टू आस्क दिस क्वेश्चन. एवरी डे, सदांकाळ म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा टू ओबे द वॉइस ऑफ द होली स्पिरिट, नॉट टू कॉम्प्रोमाइज. Every day I will have opportunities not to compromise, because every time I compromise, every time I एक डॉक्युमेंट चेंज करता, वो रिपोर्ट दुसरे भाशेन बरयता, हांव पळयता असो रिपोर्ट बरयत जाल्यार मागीर कितें जायत जाल्यार ते म्हणटले हाची परिस्थिती अशी आसली. कित्याक आमी सदांच फुडें चिंता कितें जायत जाल्यार आमी we will be protected. We will be protected. तू तुझ्या प्रोटेक्शना पासून तू डॉक्युमेंट चेंज करूंक सोदताय, तुझ्या फायद्याक तू डॉक्युमेंट चेंज करूंक सोदताय आनी दुसऱ्यांक दाखोवंक सोदताय की तूं व्हडलो सांत आंच बोडवा म्हणून. देवान तें पळयलां. देव कुड्डो न्हय. गॉड इज नॉट ब्लायंड. What you sow is what you are going to reap. Even your hidden sins are very clear to the Lord. ऐकतात तुमच्या बहिणीनो? ऐकतात म्हणजे कितें सांगता ते? Even what you do in secret, the world may not see, but it is seen by the Lord. His eyes are open. So every time you sin in the secret place, you compromise, you have sold a significant portion of your soul to the devil. You have taken the mark of the beast. तुवें सैतानाक तितलो तुजो आत्मो तुवें ताच्या ताब्यान घातलाय. आमी कितें करपाक जाय? आमी आमचो आत्मो देवाच्या हातान घालपाक गरजेचो. म्हणटच हें आतां शिकयलां म्हणून आयज हांव तुमकां ह्या आनी 10 मिनटांनी आनी एक स्क्रिप्चर दाखयता. Let's go to Acts chapter 20. Acts chapter 20 and verse number 32. वाचूया. आणि आता देवाच्या हातान तुमकां घालता आणि ताचे दयाळायेच्या उतराक तुमकां पातयेता. तुमकां बांदून हाडूंक आनी सगल्या पवित्र केल्ल्या बरोबर तुमकां दायज दिवंक त्या उतराक पदवी आसा. जेजू कारगां. पावलू लोकांक सांगता. तो आतां रोमा शहराक वचपाचो आसलो, पूण तो आतां लोकांक कितें सांगता म्हणटा, आमी आतां देवाच्या हातान तुमकां घालता. हांव सैतानाच्या हातान घालिना, तुमकां देवाच्या हातान घालता आनी ताचे दयाळेच्या उतराक तुमकां पातयेता. आय एम एंट्रस्टिंग यू टू गॉड्स वर्ड ऑफ ग्रेस. I'm entrusting you to the word of grace. हाचो अर्थ कितें म्हज्या भाव भयणीनो? तो म्हणटा आतां हांव तुमकां देवाच्या हातान घालता. हाचो अर्थ कितें? कोणाक देवाच्या हातान घालूंक जाय जाल्यार आमी आतां हांव तुमकां देवाचें उतर शिकयता. जेन्ना हांव तुमकां देवाच्या उतरा प्रमाणे चलोंक सांगता, हांव तुमकां देवाच्या हातान घालता, वय की ना?
पूण हे देवाच्या उतान घालपाचें म्हणजे प्रॅक्टिकल इम्प्लिकेशन कितें तो म्हणटा ताच्या दोयाल्याच्या मीन्स दोयल मीन्स दयेच्या. कुरपेच्या द वर्ड ऑफ ग्रेस इंग्लिशीन तुका सांगता आय विल टेल यू इन इंग्लिशीन तुका सांगता एक्झॅक्टली म्हाका दिसता आमचे भाशेन एक्झॅक्टली इट इज नॉट बीन पुट प्रॉपरली ट्रान्सलेटेड प्रॉपरली ओके इंग्लिशीन वाचता अँड नाव ब्रेदरेन पळय पावलू त्या लोकांक कितें म्हणटा ब्रेदरेन ज्या भाशेन हांव तुमकां भयणी म्हणटा म्हणजे भाव भयणां आमी भाव भयणांक कोणाक म्हणटा who do we call brothers and sisters in Christ भावार्थ्यांक टायटल दिवंक जाय म्हणून आमी म्हणटा म्हज्या भावा म्हजे भयणी पापा मामा ही आमकां टायटल म्हणून दिवंक जाय जाल्यार म्हणटा आमी जेन्ना पावलू तांकां म्हणटा म्हज्या भाव भयणांनो ब्रेदरेन हाचो अर्थ कितें ती भावार्थी देवागे भुरगीं हाचो अर्थ की ह्या लोकांनी नवो घेतलेलो तांकां पवित्र आत्मो मेळ्ळलो they were spirit filled Christians they were born again they were spirit filled Christians so he's saying now brethren I commend you to God and to the word of his grace I commend you आमचे भाशेन कितें सांगलां देवाच्या हातान घालता but English is saying I commend you to God I commend you to God. I commend you to God. तुका देवाच्या हातान घालता and to the word of his grace. ताज्या दोयाळाच्या उतराक हांव तुका पातयेता which is able to build you up and to give you an inheritance among all which are sanctified. आमकां एक दायज मेळटा थँक यू वेरी मच सो नाव ब्रेदरेन I commend you to God and to the word of his grace which is able to build you up and give you an inheritance among all those who are sanctified. Sanctified so अर्थ म्हणजे कितें what is the meaning of sanctified sanctified म्हणजे कितें आमचे भाशेन कितें म्हणलां what is the meaning of sanctified पवित्र पवित्र correct पवित्र केला sanctified means you have been made holy sanctified means you have been made holy आमी sanctified कशी जाल्या how is a person sanctified everybody who is born again and received the Holy Spirit has been sanctified येस होय no even if you are born again and you have received the Holy Spirit it doesn't mean you are sanctified what has to be done to be sanctified what makes a person sanctified ओके जाकोबाचो पयलो विस्वोर वड 22 घालया जेम्स चॅप्टर 1 वर्स 22 this is what makes us sanctified verse 22 तोरपाळून वाचूया देवाचे उतर फकत आयकून तुमकांच फटोव नाकात पूण देवाच्या उतरा प्रमाणे चलात खूब लोक तांकां नवो मेळ्ळा पवित्र आत्मा तांकां मेळ्ळा पूण ती उतर
कितें पाळिना पाळिनान. They don't do the word. So if you are not going to be a doer of the word, will you be sanctified? ना आमी होली जावपाक, आमी खरेपणी पवित्र जावपाक, तुम्ही जाणो हांवें तुमकां शिकयलां, खूब पाटी शिकयलां. पयली चीट तेसलोनिकांक 5:23 म्हणटा, आतां ह्या निमाण्या काळार आमी आमच्या आत्म्यान, मनान आनी आमचे कुडीन आमी चुकी विरीत सांबाळून रावपाक गरजेची जेजू ये पर्यंत. वय की ना? वी नीड टू बी स्पिरीट, सोल अँड बॉडी ब्लेमलेस unto the coming of our Lord Jesus Christ. म्हणटच म्हज्या आत्म्यान, म्हज्या मनान आनी म्हजे कुडीन हांव चुके विरीत सांबाळून रावपाक जाय जाल्यार म्हाका हांवें तें उतर सांबाळून दवरपाक गरजेचें. हांवें तें उतर कितें फकत आयकलें न्हय, पूण त्या उतरा प्रमाणे चलोंक गरजेचें. तेन्नाच की हांव सॅंक्टिफायड जाता. देन आय एम सॅंक्टिफायड. म्हणटच आतां पावलू कितें म्हणटा त्या लोकांक? तो म्हणटा हें देवाचें उतर, म्हज्या भाव भयणीनो, हें देवाचें उतर, हें उतर कृपेचें जें हांव तुमकां दितां. त्या उतरा प्रमाणे तुमी सोरीच्या राजान दायज जातल्यात आनी कितें जातलें? Come on, let's put that last verse. Let's finish quickly. Acts chapter 20 verse 32. Acts chapter 20 verse 32. कितें म्हणटा? आमी आतां देवाच्या हातान तुमकां घालता आनी ताचे दोळ्याच्या उतराक तुमकां पातयेता, तुमकां बांदून हाडूंक आनी सगळे पवित्र केल्या बरोबर तुमकां दायज दिवंक त्या उतराक पदवी आसा. So you get an inheritance from heaven. You get an inheritance from heaven when you begin to be a doer of the word. And when you receive an inheritance from heaven, दाय स्वर्गीचे, तेन्ना देव तुका सांबाळून दवरता, देव तुका पवित्र दवरता. कित्याक तूं ह्या संवसाराच्या रिती प्रमाणे चलनाय, तूं रावपाक तयार हाय, तूं कॉम्प्रोमाइज करपाक तयार नाय, तूं तुज्या आत्म्याक सांबाळून दवरताय. हालेलुया, हालेलुया. Hallelujah. म्हणटच आयकोता हांव तें आनी बिश्टें आयकोलें काणीकूय, पूण तें उतर आमी सांबाळून दवरूंक ना, आमी तें उतर पाळूंक ना. तें उतर आमकां कितें सांगता ताचेर आमी कॉम्प्रोमाइज करता. आतां आयज आयकलें, फाल्यां कोण आमकां सांगता, अरे कित्याक इतलो रावला रे तो, आतां आनी कोण प्रिचर सांगता रे तुका, फाटाफाट करून उडय. आतां सगळे मारगाय जातात, आतां करून उडय, लायसन्स घे, कितें बरोवंक जाय तें बर, काबार कर. हें आमी करपाक तयार आहा. हांव जाणो आमी गालफांतान येताले हांव तेन्ना 1 म्हयन्याक येताले आमी गोंयांत, हें करूंक जाय तें करूंक जाय. पूण त्या वेळार पासून हांव चिंतलो, हें म्हजें फास्ट काम करपाक एक पयसो दिवचो ना, एक पयसो दिवचो ना. I will not give any bribe. I don't want any document to be moved. I'll come the next time. Whatever documents what कोणाक एजंटाक दिवंक सांगपाचें, बाबा सगळे डॉक्युमेंट कर, म्हाका फोनार सांग. Get all the documents. Don't compromise. We are in the season where we should not compromise. We should not exchange our soul for anything because our soul is precious. Amen. 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 जेजू कारगा. जेजू कारगा. जेसू कारगा. कोणाक कितें शेअर करूंक जाय, कितें ब्रदराक सांगपा वा विचारपा? बरें ब्रदर, मागणें करुया न्हू. वय करूया, करूया. जेजू कारगा.
मोगला बाबा दिनवास ह्या वेळा पासत हे तुज्या उतरा पासत जो आमकां दर एका वेळार शिरकायीत आसा आनी नितळ जावंक संदी दीत आसा. वय दोनया जो कोण सगलो संवसार जोडीत पूण आपलो आत्मो इबाडीत तो तुका मानवना. आमी जाय ह्या निमाण्या काळार आत्म्यान कुडीन आनी मनान पवित्र जिवीत जिवंक चुके विरीत जिवंक आनी तुजी कृपाच आमकां आदार दिता हें करूंक. आमी जायते फावटी तुजें उतर आयकता पूण त्या उतरा आड वेता तें उतर पाळिनात आनी तेन्ना आमी तुकाय दुखयता. आमी एके भाशेन आमी आमचोच आत्मो सांडटा. आमकां आदार दी बापा. आमी फकत तुजेच वाटेर चलोंक न्हय ह्या संवसाराच्या नेमा प्रमाणें चलोंक न्हय ह्या संवसाराक बुलोवंक न्हय आमच्या कुडीक कितें फायद्याक पडटा तें पळोवंक पूण आमच्या आत्म्याक जे फायद्याक पडटा तें करूंक आमकां आदार आनी कृपा दी. पवित्र आत्म्या तूं आमकां सदांच उगडास करून दी आनी आमकां आदारूय दी. जेजून आमकां आमचे पासत तयार केल्या तेच वाटेर चलोंक ती वाट जावन आसा ओशीर पूण जेन्ना आमी तुजेर पातयेता तुज्या आदारान चलता सगळेंच जावंक शकता सगळेंच पॉसिबल आसा. तर आमी आयज आमी वावुरतेल्या तुज्या उतराचेर फकत आयकून नियाळूच न्हय पूण तें पाळूंक चड आनी चड तें पाळून आमी पवित्र जावंक तुका मानवता तसलें जिवीत जिवंक आमी वावुरतेल्या. हे मागणें हांव कोत्तां जेजूच्या पवित्र नांवान. आमेन. 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 जेजू कारगा. Thank you.